बरोबर हांवें म्हटलां तातूंत ताणी पाप कितें केलें जाल्यार सांग. मग थंय तुमी डिस्टर्ब केलें म्हणून तांकां व्हेले, तांकां 151 लावन सोडलें, हें बरें आसा. पूण केन्ना रातभर तांकां दवरप हें बरोबर न्ही. लक्षांत दवरपा जाय, सरकारांनी लक्षांत दवरपा जाय, सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय. म्हादय सगळ्याची, सगळ्या गोंयकारांची म्हादय. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचो एकमुखी निर्णय आसा, खंयच्याच परिस्थिती म्हादय आमी दिवची ना. आणि म्हणून हांव मागतां की निदर्शनां, प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटीक म्हणजे हांव म्हज्या मुख्यमंत्रीच्या कारकिर्दीत केन्नाच प्रोटेस्ट म्हणटा म्हज्या घरा कडेन मोर्चे, बंगल्याचेर मोर्चे, फ्लॅटाचेर मोर्चे आयला, पूण हांव केन्नाच मोर्चेकारांक हॅरेस करपाक मोर्चेकारांक हाडयला ना. हांवें सदांच तांकां मेळ्ळां, तांचें आयकून घेतलां, कारण हांव मानता डेमोक्रेसी भितर डायलॉग म्हणटा तो आसपाक जाय. गांवांतल्यान उठोवपाक सुरू केल्लो. आमचे पेडणे तालुक्यान सुरू जाल्ली आमची म्हादय जागोर. तेजे नंतर आमी वाळपय गेले तालुक्यान, तेजे नंतर आमी बिचोली तालुक्यान गेले. ज्या बिचोली तालुक्यांतल्यान आमचे बाब बेगश्याम आनी बाब मनोज हांणी थंय लोकांची भावना त्यो सगळ्यो पळोवन घेतली. आनी तेजे नंतर सेक्शन 144 खातीर आमकां ते स्थगीत दवरपाक. पूण ही जी भावना लोकां भितर निर्माण जाली, तेजे नंतर जो मंत्री, ज्या मंत्र्यान गोंयाचेर अन्याय केला, ज्या मंत्र्यान गोंयच्या आमच्या आवयक मारून उडोवपाचो प्रयत्न सुरू केला आनी म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. सो अशी फटिंगपणां करीत 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 एक केंद्रीय मंत्री उलयता आनी त्याच सुरान गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच सुरान उलयता. म्हणजे हे षडयंत्र दिल्ली अमित शाह हे घडोवन हाडला. Behavior that they will not create cognizable offences in the future had to be taken by the STM. The STM does not take this bond from these three persons to say that they will maintain the peace in the future, they will not commit cognizable offences, but has taken their freedom away. He has passed two directions. One is surety has to be given of a government servant. He has exceeded his jurisdiction, he has exceeded his authority, directing these three persons to give a surety of a government officer. This has been done at the behest of the state, the ministers involved in the state, so as to basically try and intimidate any government surety coming forward to intimidate that person to not stand surety for these three persons. Second ground is there for releasing these persons has been is that these persons have to report to the police station at Agasheim right up to 25th November 2019 and thereafter to the local police station till the 29th of November 2019. Now let us be clear, the police in their say have said that these persons have not committed cognizable offences.